तुमकां सगळे आमचे प्रेस मिडिया भावांक आनी भयणां ही प्रेस ब्रिफींग आपयल्ली आसा विथ रिस्पेक्ट टू म्युनिसिपल इलेक्शन्स जी आतां ड्यू आसा केन्ना जातली ती आमकां खबर ना आनी आज आमचे बरोबर आसा एडवोकेट स्नेहल वाचकर बाब लिंकन गोन्स इम्तियाज सैयद बाब दामोदर वाचकर सुजाता पार्सेकर लालन पार्सेकर आनी अजीज बाब पयले सुवातेर आमी सांगपाक सोदता की जे म्युनिसिपल इलेक्शन्स घडोवन हाडपाक सोदता एक 8 दीस पयलीं आमी एक प्रेस ब्रिफींग घेवन सांगिल्लें तुमकां कशे भाशेन जे रिजर्वेशन आहा ते मॅनिप्युलेट करपाक सोदता म्हणून विथआउट प्रॉपर डेटा जो ओबीसी डेटा आहा तो सारको करनासतना ते रिजर्वेशन करपाक सोदताले म्हणून लास्ट टायम आमी तुमकां उगड्यार हाडले कशे भाशेन स्टाफ जे डेप्यूट करपा आसले ते करून नासतना डेटा खंय तरी कंपायल जाल्लो आतां पयर ऑन 31st ताणें डिलिमिटेशन अनाउन्स केल्लें आहा आनी डिलिमिटेशन अनाउन्स केलें तें ताणें 24 वॉर्ड्साचे ब्रेकअप खंयचे एरिया येवपा आसा हें सगळें ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा आनी ऑब्जेक्शन सजेशन्स कितें आहा ते दिवपाक लायला बिफोर 7th ऑफ एप्रील आतां हें जें डिलिमिटेशन केल्लें आहा ते एक्झिस्टींग जे 25 वॉर्ड्स आहा ते 24 केल्ले आहा आनी जे भाशेन तेमी फोडाफोडी केल्ली आहा हे वॉर्डाचे डिस्क्रिपन्सी इतली आसा की म्हाका दिसता तांकां जाणे जावन हें केल्लें आहा मुद्दाम केल्लें आहा की कोणा तरी फेवर करपा खातीर आपल्या मनशाक फेवर करपा खातीर इवन आपले फॅमिली मेंबरांक सुद्दां फेवर करपा खातीर अशें दिसून येता आनी तेन्ना आमी हें जेन्ना आमी डिलिमिटेशन पळयता आमकां ताका सांगपा पडटा की तुमी आनी इलेक्शनाक कित्याक करता डायरेक्टली तुमचे जर फेवरेबल कोण आसा न्ही तांकां डायरेक्टली नॉमिनेट करा कावन्सिलर म्हणून कितलेशे पयशे सेव जातले हे जे तुमी एक्सरसायज करून दाखयलें आहा तें सामकें क्लियर दाखयता की तुमकां कोणा तरी फेवर करपा जाय कांय हें दिता तुमकां डिटेल्स दिता हे हाजी आतां पयलीं सद्या नंबर ऑफ वोटर्सांचेर केल्ले आहा म्हणटात त्या खातीर 24 केल्ले आहा म्हणून आतां जेन्ना आमी वॉर्ड वायज वोटर नंबर ऑफ वोटर्स चॅक करता त्या टायमार आमकां दिसून येता की लोवस्ट जो आसा वॉर्ड नंबर 13 ऑफ फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्ड नंबर 13 हांगा 1632 वोटर्स दाखयतात आनीक हायेस्ट जो आसा तो वॉर्ड नंबर 2 ऑफ कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा 3519 म्हळ्यार 1600 खंय आनी 3519 खंय म्हणजे मोर दॅन डबल सो हे डिस्पॅरिटी दाखयता डिस्क्रिमिनेशन दाखयता एक वॉर्डला आनी एक वॉर्डला मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कन्सिडर केलें जाल्यार मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्डांतल्यान वॉर्ड नंबर 14 येता 1842 वोटर्स आनी वॉर्ड नंबर 23 आहा तो 2873 मीन्स मोर दॅन 1000 एक्स्ट्रा वोटर्स म्हणजे डिफरन्स इन वोटर्स तेच भाशेन फातोर्डा सांगले भाशेन वॉर्ड नंबर 13 1632 आनी हायेस्ट आहा तो 2992 हांगाय बी 1400 एक्स्ट्रा डिफरन्स जाता दोन्ही वॉर्डान सो हांगा इवन द नंबर ऑफ वोटर्स टॅली जायना एक 100-200 अंडरस्टँड जावपाक शकता हजारांनी एक्स्ट्रा आसप म्हणलें जाल्यार हें खंय तरी सारकें जालें ना अशें म्हूण दिसून येता आनी सारकें जालें ना तें कारणूय सांगपाक सोदता तुमी चड करून मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचें आतां फर्स्ट वॉर्ड ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्ड नंबर 14 हांगा 2776 वोटर्स दाखयता आनी तातूंत पार्ट नंबर 2 मोती दोंगर पार्ट नंबर 3 नियर बाबनायक रेजिडेंस विद्यानगर आके पार्ट नंबर 8 नियर तारसांजोर मागीर ऑपोजीट कोस्ता फॅक्टरी ऑपोजीट कोस्ता ग्राउंड हो एरिया येता विच इज नोवेर रिलेटेड टू मोती दोंगर खंय पडलो आनी ऑपोजीट कोस्ता फॅक्टरी खंय पडले ते पळया ताजे भायर कुर्तरकर क्लासीक म्हण दाखयता पार्ट 10 फक्त 152 वोटर्स तितूंतले काडला आनी मोती दोंगर वॉर्डार तेगयल्लो आसा कुर्तरकर क्लासीक म्हळ्यार ही एरिया खंय पडली आनी ती एरिया म्हळ्यार जॉग्राफिकल सुद्दां हें ना कनेक्शन ना एक पॉकेट काडून खंयच्या वॉर्डार तेगयल्ले आसा दिस इज एज फार एज वॉर्ड नंबर 14 इज कन्सर्न मागीर वॉर्ड नंबर 22 एक एग्जांपल दिता आनी वॉर्ड नंबर 22 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 2607 दाखयता आनी हातूंत खंयचे एरिया येता पार्ट नंबर 22 that is Kharela Haraban
part number 25 near Santa Cruz Chapel, Peda, opposite Ivo Plaza, Haravana Raste, behind Cesar Hotel, near Star Garage. मागीर part number 26 आहा that Harevan आणि near PL Kamath building, Harevan Road. आणि आका सडनली आझाद नगर ते करतात. आज पेडा खंय पडलें आनी आझाद नगर खंय पडलो. कसलोच कनेक्शन ना ह्या वाड्याक. कित्याक मदलो भाग जो आसा दुर्गा हॉटेल, हारेबान रोडार तुमकां खबर आसतली दुर्गा हॉटेल आसता. दुर्गा हॉटेला ऑपोजिट आणि दुर्गा हॉटेला बिहाइंड ही एरिया एका वॉर्ड नंबर 21 दिल्ली आहा आणि आझाद नगर तेच फुडें आहा. मागीर दुर्गा हॉटेल काढून चिंचाळ आहा, चिंचाळ कालकोंडे, चिंचाळ आहा ती एरिया, चिंचाळ आणि कालकोंडे एरिया आहा ती काढला वॉर्ड नंबर 23 आलेला आणि आझाद नगर खंय पडलें. 2 वॉर्ड दुसरी आता मोदी आणि थर्ड वॉर्ड आहा तो सामको मुखार पावलो. सो हे खंय तरी रॉंग दाखयता कोणा तरी फेवर करपा खातीर. सो जाल्यार तेच भाशेन वॉर्ड नंबर 23 आहा तो चिंचाळ सांगलें तशें. चिंचाळ मागीर शिरवाडे एरिया, मागीर रातवाडो एरिया आनी सांतेरी म्हणटा कित्याक. आज सांतेरी खंय येता, सांतेरी चर्ची फाटल्यान आनी सांतेरी आनी रातवाडो मदीं कोलमरोड जो भाग आसा, कामिलो टावर्स, मोहिदीन टावर्स, ते रसबेरी आयस्क्रीम आसते, मेविल्टन हायट्स, हे वॉर्ड नंबर 24 येता आनी सांतेरी ते उपरांत येता. म्हळ्यार हे जॉग्राफिकल डिस्कनेक्ट आहा तो सामको क्लियर कट विजिबल आसा आनी सामकें दिसून येता की खंय तरी थोडे वोट्स पिकअप केले आनी खंयच्या वॉर्डात ते गेल्ले आहा. आतां आमचो मडगांव आनी हे मडगांव चड दिसून येता आमकां. आतां मडगांवचो आमचो आमदार आसा, हे तेगेलकार आसतना म्हण कोण ना म्हणपाना, कळ्ळा. PWD मिनिस्टर तो आतां खंय तरी पोट हॉल्स भरपाचे हे आसा काय म्हण खंय तरी बुराक पडला वॉर्डा भितर, म्हळ्यार त्या वॉर्डा वीक आसा. सो दुसऱ्या वॉर्डांतले काडलो आनी हांगा ते केलो पॅच वर्क केले. सो असले कितें तरी केल्ले आहा अशें दिसता. आतां जेन्ना 7th पासून हें दिल्लें आसा ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक, आमी तर करतलेच. आमी दुसरे एस्पिरंट्स जे आसात तांकांय अपील करता की तुमी तुमचे वॉर्ड चॅक करा कशे भाशेन फोडाफोडी केल्ली आहा ती आनी कशे भाशेन सामके विदाउट जॉग्राफिकल बाउंड्रीज नासतना ते वॉर्ड्स डिलिमिटेशन केल्ले आहा. ताजेर तुमी चॅक करा आनी तुमचेय ऑब्जेक्शन घाला. कित्याक असले भाशेन आमी सपोज तेंका इलेक्शन करपाक दिली जाल्यार कांयच फायदो ना, कांयच उरपाना. इवन कावन्सिलर जो इलेक्ट जावन येता तो जी एरिया तेजे भायर आसा तो केअर सुद्दां करपाना ताजेर. सो हे सगळे मीन्स सर्टन एरियाज विल बी निग्लेक्टेड. जो ते कनेक्टेड ना तो निग्लेक्ट जातलो एरिया. सो हे जावपाक जायना. सो आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन हे जे डिलिमिटेशन आहा ते सारके करचे, समजला. आनी जेन्ना आमी ते वॉर्डाच खबर सांगता 27 म्हणटे नोटिफिकेशन जेन्ना येयल्ली आहा दॅट इट शूड बी नॉट लेस दॅन 27 जाल्यार 24 कशें जाता. सो हो एक प्रश्न आहा. सो ऑल दीस जे आसा ते आमी वी वील ऑल्सो कन्सिडर एप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ लॉ गरज पडली जाल्यार. पण ताजे पयलीं आमी मागता की सरकारान आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनान हाजेर पयलीं सद्या नदर घालपाक जाय. कित्याक हे भाशेन सपोज इलेक्शन केल्ले परस म्हाका दिसता सपोज हे कोण जे पॉलिटिकल गॉडफादर्स आसा, लिडर्स आसा, तांचे जे नॉमिनीज आसा जावं तांचे रिलेटिव्स आहा तांकां डायरेक्टली नॉमिनेट केल्ल्या मदीं बरें आशिल्लें आनी इलेक्शन करनासतना. ही आमची सामकी स्ट्रॉंग डिमांड आसा. Just to interrupt. Yes. तुका कितें दिसता what criteria or parameters this delimitation must have been happened and what are the parameters you feel are safe or are justifiable delimitation कितें आहा parameters? First of all, what we see in this delimitation, whatever has been announced and whatever has been published, we see practically no parameters or no proper guidelines have been adopted. It is randomly done on the request or on the demand of certain political godfathers. It is very clearly visible here. Any blind man will tell you this. So for that, the basic requirement would be that at least the geographical boundaries should be
proper. ना जेन्ना तुम्ही म्हणता पॉलिटिकल फादर कोणूय जावं हय. खंयच्या पार्टीच्या ताच्या बेनिफिटाक जर करता जालें. जाल्यार तेचे तेणी तरी खंय तरी पॅरामिटर्स आसतले न्ही ताजे बाबा ऑन दीस पॅरामिटर्स दिस विल बेनिफिट अस सो Yeah. व्हॉट आर दोज पॅरामिटर्स They are parameters are just I mentioned earlier, patchwork. Wherever they are feeling that they are weak in that particular area, they have taken some area where they have got more voters and attached to that particular vote. A portal system केलं. So geographical boundaries should be the first parameter. Secondly, number of voters. There cannot be such huge difference in the number of voters. You can understand 300, 400 difference in ward, in each ward. You can understand. But here the difference is from 1,632 to 3,519. Such a huge difference, more than double. And this is something improper. Secondly, I want to bring another thing to your attention. Basically, this is not connected to this, but we consider now Corporation of Panjim. Corporation of Panjim, this is a corporation now. Here we find the number of voters in 1,000, even as low as 835 voters. 835, 836, maximum is 1,200, 1,202 is the maximum number of voters, maybe some 1,000, anyway. But when this is a corporation, the number of voters is so less, and here with a municipal council, A class, no doubt, is having such a huge number of voters, understood, no? So, no doubt, city of corporation has got a different act altogether, and municipal act is different. But somewhere, some logic has to be applied, maybe in future. We hope that the State Election Commission and the government applies their mind on this, that when a corporation which has got much bigger powers are having such small votes, and a council which has lesser powers are having huge votes, this doesn't seem to match somehow. And just to sum this up in very short, a person who is speaking over here, who has been an ex-chairperson of the Margao Municipal Council for 2 times, and who's been a councillor for another previous 3 terms also. These are all based on facts. This is, and you asked me about parameters, whether these look like parameters for manipulation or benefit of that person or candidate, whoever the aspirant is, as Savio said, should come out and also be actively involved with us during this municipal election so that it is made fair for everybody, not the way this delimitation has been done. Okay, so whatever Savio has just said is based on his experience as a chairperson of the Margao Municipal Council. So सगळ्यांमध्ये लोकांनी गोंयकारांनी मातशे धोड दवरचो की जाता तें and pay heed to this information that we are putting out into the public forum. That is all. Thank you.